नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मॉरिशस राष्ट्राच्या 57व्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्याक 12 मार्चाक मुखेल सोयरे म्हूण भारताचे प्रधानमंत्री मोदी हांकां आमंत्रण. मॉरिशस देशाचे प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम हांणी दिली माहिती. अस्तंत विभागीय परिषदेच्या 27व्या बसकेत गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतलो वांटो. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा हांचे कडेन गोयच्या सहकार क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केले उलोवप. गोय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 मार्चा सावन. राज्यपाल पिल्लय हांणी आयज काढलो आदेश. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आसतले 3 दिसांचे. विरोधक कागाळी करपाची शक्यताय. दिवचल तालुक्यातल्या मुळगाव खंड वाठाराची केली उपजिल्हाधिकारी खोर्जुवेकर हांणी पळोवणी. मान्सून पूर्व कामा खातीर मुळगाव खंड वाठारांतले काम बंद दवरपाचो निर्णय. आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यावळींतल्यान आयतारा करतले देशवासियांक मार्गदर्शनाचो हो आसा 119वा वांटो. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे मॉरिशस राष्ट्राचो दौरो 12 मार्चाक करतले. मॉरिशस राष्ट्राच्या 57व्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यात भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखेल सोयरे म्हूण वांटो घेतले अशें मॉरिशस देशाचे प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम हांणी सांगले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी मॉरिशस राष्ट्राचे आमंत्रण स्वीकारल्या उपरांत डॉ. रामगुलाम हांणी ही माहिती दिली. मॉरिशस देशाच्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्याक आपूण उपस्थित रावतलो ही आपल्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. मॉरिशस आनी भारताचे संबंध आनीकूय दृढ जातले अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. In the context of the celebrations of the 57th anniversary of the independence of our country, I have great pleasure to inform the House that following my invitation, His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, has kindly agreed As I said, His Excellency Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honor for our National Day celebrations. It is indeed a singular privilege for our country to host such a distinguished personality who is doing us this honor. In spite of his very tight schedule and in spite of his recent visits to Paris and the United States, he has agreed to be here as our special guest. The visit of Shri Modi is a testimony of the close relations between our two nations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आयतारा सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांकडेन संवाद साधतले. मन की बात ह्या कार्यावळीचो हो 119वो वांटो आसा. ही कार्यावळ आकाशवाणी आनी दूरदर्शना सयत न्यूज ऑन AIR ह्या मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. हिंदी वितरावणी उपरांत रोखडेच प्रादेशीक भाशांनी ह्या कार्यावळीचे प्रसारण जातले. केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शहा हांणी अस्तंत विभागीय परिषदेच्या 27व्या बसकेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारले. ही परिषद महाराष्ट्रात आयोजित केल्या. घरमंत्री अमित शहा हांच्या हस्तुकी पुणे जिल्ह्यातल्या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवाज योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या लाभार्थ्यांक स्वीकृती पत्रा भेटयली. या कार्यावळीक महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री अजित पवार, गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित रावल्यात. प्रधानमंत्री मोदी हांणी 2047 मेरेन विकसीत भारत आणि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था ही 2 उद्दिष्टां दवरल्यात. ही दोनूय उद्दिष्टां सहकार क्षेत्रातल्या फुडारपणा खाला साध्य जावपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची सुरवात केल्या. या मंत्रालयाच्या माध्यमांतल्यान देशात मिनी क्रांती जाल्या. जनता सहकारी बँक सहकार से समृद्धी या माध्यमांतल्यान बरे काम करता अशें सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगले. मित्रों, मोदी जी ने राष्ट्र के सामने 2 संकल्प रखे हैं. 2047 तक इस देश को पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाना और 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना. और ये दोनों संकल्प अगर सहकारिता क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं तो अधूरे रह जाएंगे. हो सकता है
कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाए, मगर हर एक व्यक्ति के लिए काम, वो संकल्प पूरा न हो सकता है 47 में हम पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाए, मगर हर परिवार में समृद्धि का संकल्प पूरा न हो तो ये दोनों संकल्प अधूरे रहते हैं। देशात 1465 नागरी सहकारी बँको आसात आणि हातूंतले 400 परस चड बँको महाराष्ट्र राज्यात आसात. केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान अम्ब्रेला संस्था सक्रिय करपाची मोख दवरल्या, जाका लागून पुराय सहकारी बँकांक मजत जातली. अम्ब्रेला संस्थेक 300 कोटी रुपयाचे बजेट मंजूर केला अशें सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगले. ऊपर से देखे तो कुल मिलाकर 1465 कोऑपरेटिव बैंक देश में है और उसमें से 460 अकेले महाराष्ट्र में है. एक देश में सबसे ज्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर कहीं पर है तो महाराष्ट्र में है. अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का कई सालों से एक पेंडिंग इश्यू चलता था. अभी अध्यक्ष जी ने 5 करोड़ का चेक दिया और परसों ही हमारी एक मीटिंग समाप्त हुई है. मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं कि एक प्रकार से हमने 300 करोड़ की जमा राशि अम्ब्रेला संगठन में बनाने का, इकट्ठा करने का काम समाप्त कर दिया है और अब ये अम्ब्रेला संगठन कोऑपरेटिव बैंकों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए सक्षम हो जाएगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या फुडारपणाखाला पुणे जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या अस्तंत विभागीय परिषदेच्या 27व्या बसकेत गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. सहकार क्षेत्राच्या उदरगतीच्या दिकेन ही बसका महत्वपूर्ण आसा. गोंय राज्याकूय सहकार उदरगती खातीर फायदो जावचो म्हूण मुखेलमंत्री सावंत हांणी अस्तंत विभागीय परिषदेत घेतिल्लो वांटो फायद्याचो थारतलो. मुखेलमंत्री सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांचे कडेन गोंयच्या सहकार क्षेत्राच्या उदरगती खातीर जायत्या गजालींचेर उलोवप केलें. उन्नत कृषी आणि विकसित भारत हाची मोख दवरून नवी दिल्लीत आयज केंद्रीय कृषी कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांच्या फुडारपणाखाला पुसा कृषी विज्ञान मेळावो जालो. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत शेतीच्या उदरगतीक लागून केल्ल्या वेगवेगळ्या येवजणीची माहिती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दिली. 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र घडोवपा खातीर केंद्र सरकार कृषी वाठारांत बरें काम करता. शेतकारांक सर्वोत्तम बियाणे दिवपा खातीर केंद्राचे यत्न आसात. शेतकार आनी कृषी शास्त्रज्ञ हांच्या मदलें अंतर उणें करपाक आधुनिक कृषी मंच यत्न करतले अशें आश्वासन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दिलें. प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का भी कहना है बिना खेती किसानी और किसानों के नहीं बन सकता. आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, प्राण है और खेती की आत्मा किसान है. और मैं कृषि मंत्री ना अतिथि ना मुख्य अतिथि, मैं तो आपका सेवक हूं. किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 मार्चासावन सुरू जातले. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज आदेश काडून गोंय राज्याच्या 8व्या विधानसभेचे 9वें अधिवेशन घेवपा खातीर विधानसभा वांगड्यांक 12 मार्चाक चर्चेक आपयला. अंदूचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24, 25 आनी 26 मार्च ह्या 3 दिसा जावपाचें आशिल्ल्यान विरोधक कागाळ करपाची शक्यताय आसा. फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 6 आनी 7 तारखेक फक्त 2 दिसांचें हिवाळी विधानसभा अधिवेशन जाल्लें. महाराष्ट्रात मुंबईत खासगी वाहिनीचेर जाल्ल्या आयडिया ऑफ इंडिया समीट 2025 ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. विदेशांतल्यान गोंयांत येवपी पर्यटकांक सदांच अतिथी देवो भव ह्या तत्वानूच येवकार दितात अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उलयतना सांगलें. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी कितें खावचें आनी कितें खावचें न्हय, कसले कपडे न्हेसचे ह्या बाबतींत गोंय सरकार केन्नाच कसलेच पर्यटकांचेर निर्बंध घालचे नात.
देश विदेशांतल्यान सगळ्या तरेचे पर्यटक गोंयांत येतात, तातूंतल्यान भुरगे, तरणाटे, जाणटे, महिला हांचो समावेश आसा अशें तांणी सांगलें. हेर राज्यांनी पर्यटकांच्या खावपा पिवपा संबंधान तशेंच कपड्या विशीं कितें निर्णय घेवचो हो तांचो अधिकार आसा. गोंय राज्य संवसारीक दर्जाचें पर्यटन थळ आशिल्ल्या कारणान दर वर्सा लाखांनी पर्यटक गोंयाक भेट दितात अशें तांणी सांगलें. गोवा जैसे स्टेट में तो वी आर अतिथि देवो भव, इस तत्व पर जो आते हैं, जिस तरह से आते हैं, जो कुछ क्या खाना चाहते हैं उसके लिए हम वेलकम करते हैं. इसीलिए जो कुछ यानी टूरिस्ट की अच्छी तरह से अतिथि देवो भव इस लाइन पे उनको वेलकम करना, ये गोवा का सबसे पहले ब्रीज वाक्य. इसीलिए तो जो कोई गोवा में आता है ही इज एंजॉइंग हिज हॉलिडे इन द स्टेट ऑफ गोवा. इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शंस किसी के ऊपर नहीं, खाने के ऊपर नहीं, ना घूमने के ऊपर है, ना. इट इज एन 24/7 इट इज ओपन फॉर ऑल. दैट्स व्हाई द पीपल इज प्रीफर, मीन्स यंग क्राउड भी प्रीफर करता है और द एजेड क्राउड भी प्रीफर करता है टू कम टू गोवा. इसलिए मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी की जब बात आती है तो नाउ द एजेड क्राउड हैज कमिंग टू एंजॉय ऑल्सो एंड टू टेक द दर्शन ऑफ द टेम्पल्स. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड के दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पॅन इंडिया ह्या हॉटेलाची बनावट वेबसायट तयार करपी सायबर गुन्यांवकारांचे रॅकेट गोंयच्या सायबर क्रायम गुन्यांव शाखेन उक्ताडार हाडले. गुन्यांवकारांनी गोंय, पुरी, ओडिशा, शिलाँग आणि मेघालय हांगाच्या हॉटेलांची बनावट वेबसायट तयार केल्ली. साश्टी तालुक्यांतल्या एका बीच रिसॉर्टांतल्या वेवस्थापकान पुलिसेन हे विशीं कागाळ केल्ली. बनावट वेबसायटीच्या तपशिला वेल्यान पुलीस तपासात मध्य प्रदेशांतल्या ललित खरे ह्या व्यक्तीचे नाव मुखार आयले. उपरांत सांपळो रचून सायबर गुन्यांव शाखेचे पुलीस निरीक्षक प्रशील देसाय, एस मखानदार आणि प्रकाश उत्करी ह्या पुलिसांच्या पथकान गुन्यांवकारी ललित खरे हाका अटक केली. ताचे कडेन गोंयांतले 4, ओडिशांतले 2 आणि मेघालयांतले 1 अशी वट्ट 7 बनावट हॉटेल्स वेबसायट मेळ्ळ्यात. दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांव खंड वाठाराची पळोवणी आयज दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी भीमनाथ खोर्जुवेकर हांणी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा केली. हे वेळार सरपंच मानसी कवठणकार, पंचायत वांगडी तशेंच ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले. उपजिल्लोधिकारी खोर्जुवेकर हांणी मुळगांव खंड वाठाराची पळोवणी केल्या उपरांत खणकाम कांय काळा मेरेन बंद दवरतले. खणकाम सुरू जाल्ल्यान गांवच्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. गांवच्या भलायके खातीर खाण कंपनीक खंयचीच सुरक्षा दिनात. खणकाम सुरू जाले जाल्यार गांवचे पर्यावरण आणि सुरक्षा हाका धोको आसा अशी गांवच्या लोकांनी उपजिल्लोधिकारी खोर्जुवेकर हांच्या मुखार समस्या मांडली. वयल्यान कवरिंग घालतले, प्लास्टरिंग करतले आनी प्रिपेर्डनेस खातीर आफ्टर 15 days आफ्टर आमी मिडिएशनाक बसले तेन्ना ट्रान्सपोर्ट इज बंद. फक्त तेंचे मेंटेनन्साचें कितें काम न्हू, पिरियडीक मेंटेनन्स तेच चालू. एक्टिविटीज बंद ओन्ली फॉर मॉन्सून प्रिपेर्डनेस. दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी भीमनाथ खोर्जुवेकर हांणी मुळगांव वाठारांतले खणकाम बंद करपाचो निर्णय घेतला. मान्सून पूर्व कामाक लागून हे खणकाम कांय दीस बंद उरतले. खणकाम सुरू जाले उपरांत काडिल्लो खणीचो कच्चो माल त्याच जाग्यार उरतलो अशें सरपंच मानसी कवठणकार हांणी सांगले. मॉन्सून प्रिपरेशनाचें कितें काम आसा, गांवाक प्रॉब्लेम ते तेंच्यांनी 15 दिसाच्या भितर कंप्लीट करपाचें. आणि सेकंडली आयर्न ओर जो तांकां कितें मेळटलो तो शिफ्ट करपाचो ना, तो थंयसरल्या मुळगांवच्या मुळगांवांत रावतलो अशें आमी तांकां डिमांड केला. ट्रान्सपोर्टेशन कसलेंच करपाचें ना.
फक्त जे मनसून प्रिपरेशनाचे कितें काम आसा तेच चालू दवरपाचे आनी DMGचे मनीस आसा तेंच्यांनी हांगा येवन 15 दिसांनी हांगा येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करपाचे अशें आमी कलेक्टरा बरोबर डिस्कशन जाल्लेलें आसा. मडगाव रवींद्र भवनात गोय सरकाराच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या वतीन आयोजित केल्ल्या 5 दिसांच्या बुलबुल आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो समारोप सुवाळो जालो. समारोप कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, महोत्सव संचालक बिपिन खेडेकार, सिद्धेश नायक, मोनिका वाही तशेंच हेर ज्युरी वांगडी आणि चित्रपट निर्माते हाजीर आशिल्ले. या 5 दिसांच्या सुवाळ्यात गोंय राज्यातल्या माणकुल्या विद्यार्थ्यांनी चित्रपट, सर्ती, उपक्रम, चर्चासत्र, मास्टर क्लास आणि कार्यशाळांचो लाव घेतलो. या 5 दिसांच्या बुलबुल सुवाळ्याक संवसारभरातले तरणाटे प्रेक्षक, चित्रपट निर्माते, उद्योजक हांणी वांटो घेतलो. ताका लागून बालचित्रपटांक संवसारीक माची उपलब्ध जाली. स्टोरी टेलिंग, celebration of exchange of ideas and celebration of diversity. The whole world is brought together by this film festival. It is very encouraging. The films, I think 30 countries from all across the globe have participated in this film festival and presenting their short films and feature films and mostly related to the children. You know, this film festival will really bring a joy or brought a joy. You know, over 50,000 children who have enjoyed this film festival. जागतिक बाल चित्रपट महोत्सवाक लागून गोयची स्थिती घटमूट झाल्या. बुलबुल महोत्सव यशस्वी जावपाक लागून आयोजकांनी घेतिल्ले कष्ट व्हड आसात. बुलबुल बाल आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आंतरराष्ट्रीय हॉटस्पॉट जातलो अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगले. गोय सरकाराच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या वतीन मडगावात जाल्लो हो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव व्हड नामनेचो थारला. आयोजकांनी केल्ले नियोजन हाका लागूनच हो महोत्सव व्हड जायत आसा आनी हे मुखारूय व्हड जातलो अशें आमदार संकल्प आमोणकार हांणी सांगले. नुवे वाठारांतल्या मरिना इंग्लीश हायस्कुलात आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी मेगा मेडिकल कॅम्पाचे उक्तावण जाले. ते उपरांत भलायकी मंत्री राणे हांणी नुवे हांगासर उबारिल्ल्या ओपीडीची पळोवणी केली. हे वेळार दोतोर आनी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. भलायकी मंत्री राणे हांणी ओपीडींतल्या लोकां वांगडा संवाद साधलो. ओपीडींतल्यो सोयी सुविधाय जाणून घेतल्यो. मेगा मेडिकल शिबिरात जावपी जागृताय लोकांक उर्बा दिता. गोंय राज्यात भलायकी सेवा घटमूट जावची म्हूण राज्यातल्या प्रत्येक मतदारसंघात मोबायल डायलिसीस युनिट सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशी माहिती भलायकी मंत्री राणे हांणी दिली. Now we are more or less getting a mapping done. Mapping is in place with the vision of Narendra Modi ji, the Prime Minister of the country, who has said that every minister, every person, every collector has to ensure that you take this right to the doorstep of people. People should be given maximum relief. Government is there for the people, and all communities have to believe and have to get that benefit that they feel the government should give them benefit. And that's what we are working for. Patient care at the doorstep, and the state cares is a slogan. What we want to see is that these mobile clinics that we are planning to initiate, mobile clinics has been introduced just now under by the vision of the Honorable Prime Minister. It's being implemented in a couple of stages. The process of implementing. So what we want to do is every constituency we want to have doctors and ready. So then panchayat wise then we can rotate them. And then we identify at an early stage what is going on. And those we require either to South Goa and all those facilities or move them to Goa Medical College. To see that they are preventive medicine should be our motto, and see that people do not reach a phase where they require to have advanced treatment or against cancer directed in time so they have a better quality of life. All this is going on. मोर्जे पंचायत कला संस्थेचे वतीन पेडणे तालुका पावण्यार विद्यार्थ्यां खातीर किल्ले तयार करपाची सर्त यशस्वीरित्यान जाली. ह्या सर्तीत पेडणे तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या शाळांच्या भुरग्यांनी वांटेकार जावन शिवकालीन किल्ले तयार केले. ह्या सर्तीचे उक्तावण सरपंच पवन मोर्जे, मांद्रेचे माजी सरपंच प्रशांत नायक, माजी सरपंच मुकेश गडेकर आणि दिलीप मेथर हांच्या हस्तुकी जाले. माणकुल्या विद्यार्थ्यांनी किल्ले तयार करतना वाळूचो उपेग केल्लो आणि हे लोकांचे आकर्षण थारले. बरें दिसता की
आमकां जायते सगळे किल्ले भोंवपाक टायम तितलो मेळना, पूण आयज ह्या भुरग्यांनी अशे उत्तम म्हणजे एक बऱ्या पद्दतीन अशे किल्ले आमचे मोरजी ह्या समुद्र किनाऱ्यार दवरल्यात आनी आमकां तेचो एक पळोवपाक मेळ्ळें. हांव खरोखरच भुरग्यांचे अभिनंदन करता की आयज तेंच्यांनी गेली कितलीं वर्सां ह्या संस्थेन त्या भुरग्यांक तांकां एक चान्स दिता की तेंचे एक म्हणून कला एक तेंच्यांनी सादर करची. वेदर ते कॉम्पिटिशनान मागीर ते प्रायज मेळो ना मेळो, हांव आतां पळयता गेली 2 वरां ह्या भुरगे वतान रावन हांगासर आपले परिश्रम करपाचो प्रयत्न करता आनी खरोखरच तेंच्यांनी बऱ्या पद्दतीन चालू आहा तेंचें काम. सो ह्या संस्थेक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. तेंच्यांनी अशेंच हे कार्य जे नानाचे स्वप्न आसले ते फुडें व्हरचे. खबरापत्रात घेऊया आणीक एक लहानसो विसव. पिछले दशकों में हमारे शहर बदल गए हैं. बढ़ता तापमान और पानी की सतह गिरती जा रही है और इसका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है. इसका विकल्प क्या है? धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा. सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. गोंयांतल्या लोकांक सुरक्षा दिवपा खातीर गोंय पुलीस खात्यान फुडाकार घेतला. गोंय पुलिसांनी आधुनीक तंत्रगिन्यानाचेर आधारीत 3 वेगवेगळे उपक्रम सुरू केल्यात. सायबर गुन्यांव उणो करपाक आनी लोकां मदीं जागृताय करपाक ताचो लाव जातलो अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलें. लॉन्च किया है. ये तीनों न्यू इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए एंड ओवरऑल जो साइबर स्पेस के इश्यूज है उसको ढंग से पुलिस टैकल कर सके, इसके लिए बहुत आगे आने वाले समय में सिटीजन को काम देने वाले हैं. अभी मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहला हमारा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लैब, जो पुलिसिंग के अलग अलग पहलू हैं, है ना. उसमें क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ऑल्सो पुलिस कंट्रोल रूम में क्या मशीन लर्निंग से और भी रिस्पांस बेटर किया जा सकता है. इन तमाम चीजों के ऊपर ये लैब आगे आने वाले समय में काम करने वाली है और इस तरह से गोवा की पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए ये काम करेगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्विक पास सिस्टम आणि सायबर योद्धा हे 3 आधुनिक उपक्रम पुलीस खात्या वतीन सुरू केल्यात. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग लॅब हे पुलिसांक आदार करतले तशेंच सायबर गुन्यांव उणो करतले अशी खुशी पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी उक्तायली. अभी जिस तरीके से साइबर स्पेस में क्राइम और फ्रॉड्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें पुलिस अकेले उन सब से लड़ने के लिए, अगर हम कहें कि अगर हम सारे जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उस तमाम को इन्वेस्टिगेट करना एक थोड़ा मुश्किल चैलेंज होता है पुलिस के लिए. तो इसलिए अवेयरनेस, इसको साइबर फ्रॉड को, साइबर क्राइम से लड़ने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कम्युनिटी आउटरीच के तौर पे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के तौर पे, चूंकि कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है पुलिस के सारे ही कार्यकलाप में और साइबर क्राइम में खास तौर पे, तो इसलिए इसमें साइबर योद्धा का कंसेप्ट हम लोगों ने लागू किया है और ये जो सिटीजन्स के बीच में से साइबर योद्धा हम लोगों ने तैयार किए हैं, पिछले 2 महीने में उनको ट्रेन किया है. 100 से ज्यादा साइबर योद्धा जो ज्यादातर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, पर इसके अलावा कुछ ऐसे सिटीजन्स हैं जो इसमें भाग लेना चाहते थे और इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं.
कॉग्निफ्लक्स ट्रेडिंग अँड कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड पणजी तशेंच गोवा पुलीस सायबर शाखा हांच्या जोडपालवान रायबंदर हांगा सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यावळ जाली. पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, सायबर गुन्यांव शाखेचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, पुलीस उपअधीक्षक राजेश कुमार हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीचे फुडारपण सायबर डिटेक्टिव्ह डॉक्टर रक्षित टंडन हांणी केले. सायबर गुन्यांवांचो तपास करतना आधुनिक तंत्रगिन्यानाचो वापर कसो करचो हे विशीं कार्यावळींत उलोवप जालें. गोंय पुलीस खात्यांतले अधिकारी, कर्मचारी, सायबर गुन्यांव शाखेचे पुलीस अधिकारी हांणी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. उत्तर प्रदेश राज्यांतल्या प्रयागराजांत सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळाव्याक आयज भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी हाजिरी लायली. नड्डा हांणी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे वांगडा त्रिवेणी संगमात स्नान केले. मजगतीं केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी लेगीत संगमान स्नान केले. महाकुंभान वांटेकार जावप हो अध्यात्मीक अणभव आसा. देशाचे स्थिरतायेचे आनी राष्ट्रीय एकचाराचे हे प्रतीक आसा अशें राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी सांगले. महाकुंभ मेळाव्यान आतां मेरेन 60 कोटी परस चड भाविकांनी हाजिरी लायल्या. आस्था का तो कुंभ है ही, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय एकात्मता का एक नए तरीके से एक कुंभ है. पूरे देश भर के पूरे इतने करोड़ों भावुक लोग यहाँ आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं. आणि आता नदर मारुया आयच्या तापमानाचेर. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2°C इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मॉरिशस राष्ट्राच्या 57व्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्याक 12 मार्चाक मुखेल सोयरे म्हूण भारताचे प्रधानमंत्री मोदी हांकां आमंत्रण. मॉरिशस देशाचे प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम हांणी दिली म्हायती. अस्तंत विभागीय परिशदेच्या 27व्या बसकेत गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतलो वांटो. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांचे कडेन गोयच्या सहकार क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केले उलोवप. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 मार्चा सावन. राज्यपाल पिल्लय हांणी आयज काडलो आदेश. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आसतले 3 दिसांचे. विरोधक कागाळी करपाची शक्यताय. दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांव खण वाठाराची केली उपजिल्लोधिकारी खोर्जुवेकर हांणी पळोवणी. मान्सून पूर्व कामा खातीर मुळगांव खण वाठारांतले काम बंद दवरपाचो निर्णय. आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यावळींतल्यान आयतारा करतले देशवासियांक मार्गदर्शन. मन की बात कार्यावळीचो हो आसा 119वा वांटो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही ते पळोवंक शकतात. तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.